नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज हांव एक गुजराती जानपद काणी सांगता. संग्रह केलेले A.K. रामानुजन हांनी. काणयेचें नांव चतूर चल्लो म्हणून. एक गांवांतू एक अनाथ चल्लो आशिल्लो. ताका त्या गांवतुलेजन पोसताची. वेळे वेळे ककळ्यान ते पोट्टा घालून तो होड जाता. तो सकाळ घरा वतर आशिल्लो, मस्त जनां मेळतर आशिल्लो देखून भारी बुदोन जावन होड जाता. होड जाता ताका दिसता इतले काळ तांणी म्हाका पोसलें आनी हांव मेगेले पांयार राबोवं म्हणून तो एक आलोचन करता. सांते वचून एक सानी अंगडी भाड्याक घेता आनी थंय एक फलक म्हळ्यार एक बोर्ड घालता, हांगा बुदवंतकाय विकूं मेळटा म्हणून. पुरा जनय हसताची. तागेल्या अंगडीचे हेकड तेकड आसची पुरा अवंगाल्या अंगडी, भांगरा अंगडी, रुप्या अंगडी, वाणे अंगडी, आयदनां अंगडी, हागेल्या अंगडी बुदवंतकाय मेळटा काय विकूंक. बुदवंतकाय विकूं जातवय म्हूण सगळे हसताची. ताका व्यार करूं कोणूय वचनाची. तेंचे गांवांतू एक श्रीमंत आशिल्लो, ताका एक पूत आशिल्लो. तो मस्त बुदवंत न्हय. केन्नाय तागेल्या अन्नान ताका भिश्टाचें, तुका बुद्धी ना म्हणून. तो एक दीस सांते येता, हें फलक पळयता आनी ताका दिसता हो बुदवंत काय मेळटा जाल्यार हांव घेवन वता म्हणून. आनी तो त्या अंगडी वता आनी तागेलें निमगिता, तुगेलें बुदवंतकाय एक शाराक कशी मोल म्हूण निमगिता. तेन्ना तो सांगता बुदवंतकाय शारान मेजून विकची न्हय म्हणटा. आनी कशी? एक कागद दिता, ताजे वेर एक उत्तर बरोवन आसता, ताका मोल म्हूण सांगता. जायत म्हाका एक पावले इतली दी म्हूण सांगता. आनी एक पावली दिता, तो एक कागद दिता. तांतू भितर कसो बरोवन आसा म्हळ्यार दोग जाण झगडतस म्हूण जाल्यार लागीं वचून पळोवचें, चांग न्हय म्हणून. तें घेवन तो घरा येता आनी अन्नाल्या सांगता, पळय आज हांव बुदवंतकाय घेवन आयलें आनी तूं म्हाका म्हणून ना बुद्धी ना म्हणून म्हणटा. आनी पळयता ताका जोर कोप येता. हें कोणाक गोतना? ताणें तुका मोस केला, यो मेगेलो ओटो म्हणटा. आनी तागेल्या अंगडी मागशें येता. तूं मेगेल पुत्ता मोस करता म्हूण लेकलावे, दी मेगेल पावली मागशी म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो सांगता पावली दिता, मेगेल तें कागदय मागशी दी म्हूण सांगता. दिता तो. अशी न्हय, ताणें तूं बरयलेलें उत्तर आनी तुगेल्या जिवनान तूं वापरना म्हूण बरोवन दी म्हूण सांगता. तो बरोवन दिता तागेलो तो आनू श्रीमंतू आनी तांणी घरा वताची. तेंच्या गांवांतू एक राय आशिल्लो. रायाक दोन बायलो, एक होडी राणी, एक सान राणी. तांकां एकल्यां पळयल्यार जायना. होड राणी एक सखी आसा, सान राणयेक एक सखी आसा. त्या दोन सखींकय एकल्यां पळयल्यार एकल्यां जायना. एक दीस तांणी सांतेंतू रांदकाय हाडूं वताची आनी एक अंगडी वताची. थंय एक व्हड कुंवाळें पळोवन दोगय हें म्हाका जाय म्हणून झगडटाची. तेन्ना अंगडीच्या कसो करचें म्हूण कळना, कोणा दिवचें, खंयची राणील पार्टी वचचें. तांणी तो धांवन वता अंगड सोडून आनी झगडच्या सूर करताची, मेगेलें म्हणून. कडेर एकली आनी एक सखीले केस दोन ताण दिता आनी ही तिगेल फाटी एक गुद्द मारता. तेन्ना थंयची सांतेक हो श्रीमंताल पूत येवन आशिल्लो. तो पळयता हांकां झगडी जातरच आतां वच्चा नज नवें, ताका बरोवन दिला नवें, हांव वचून पळोवका नवी लढाई म्हणून तो लागीं येता. तेन्ना होडी राणील सखी आनी एकलीले केस तांडिता आनी ही तिगेल फाटीक गुद्द मारता. तेन्ना तांणी अशें पळयता वो थंय लागीं राबला नवें. एकली सांगता पळय तिणें गुद्द मारलेलें तूं साक्षी, पांय येवका तूं आसतानाक साक्षी सांगू का म्हूण सांगता. आनी एकली सांगता सुरय म्हाका केस तांडिल्ली तिणी नवें, तूं मेगेल बदला साक्षी सांगका म्हूण सांगता. आनी तांणी वताची. होय घरा येता आनी अन्नाल्या सांगता ना अशें जाल्लें म्हणून. आतां अन्ना कळटा हें कश्टार पडली मू, आतां आसतना वचून कोणा खातीर साक्षी सांगचें न्ही म्हणून तांणी तें बुदवंत चेल्ल्या अंगडी धांवताची. आनी आतां तूं आमकां एक उपकार करता, कांय पूण एक बुदवंतकाय उत्तर सांग, आमी कसो करचें म्हूण सांगताची. तेन्ना तो सांगता 500 रुपया दी सांगता म्हूण सांगता. तो 500 रुपया दिता. मागीर तो सांगता आतां कसो करता म्हळ्यार तूं रायाल आसतना वतना तांणी तुगेल्या कसो प्रश्न निमगिल्यार तुका कांय मात्या वचना अशी करी, पिस्सो सो करी. तेन्ना तांणी तुका सोडताची म्हूण सांगता. तशी करता. हेर दीस वचून रायान कसो प्रश्न निमगिल्यार हो कसो जवाब दिता आनी पिस्सो सो नाटक करता. तेन्ना रायाक कोप येता, खंयची एक पिश्या घेवन आयल्या तुमी साक्षी म्हणून, ताका पेटया भायर म्हूण सांगता. हो येता घर कडेन. आजीक वंतलो जाल्यार तागेलो अन्ना दिसता आतां हाणें जीव मान बरी पिसू सो करका मू, पांय तांकां कळल्यार हो बदो पिसू न्हय आशिल्लो, बदो सम आशिल्लो चल्लो म्हूण कळल्यार कसो करचें म्हणून उपास तागेल्या धांवताची.
आनी आतां कसो करचें तूं आनीक म्हाका कसलें पूण बुदवंत काय उत्तर सांग का म्हूण सांगता वपास 500 रुपये दी म्हणटा तो चेल्लो आनी 500 रुपये घेवन वपास सांगता कसो म्हळ्यार तूं रायल आसतना केन्नाय वस आनी तो केन्नेक संतोशान आस म्हूण दिसता तुका हसून हसून आस म्हूण दिसता त्या वेळी तागेल्या वचून बदल सांग पुरा कसो जालो म्हूण सांग म्हूण सांगता तशी हो श्रीमंताल पुतो केन्नाय वचून पळयता एक दिवस रायो भारी संतोशार आसा हसून हसून आस त्या दीस वचून तागेले पांयार पडून सांगता राया राया शेश जाल्लेले सूर दुखून पुरा खबर सांगता राया जोर हांस येता आनी ताका तो बुदवंत चेल्लो कोण म्हूण पळोवका म्हूण दिसता आनी ताका पेश करयता तुगेले बुदवंतकाय पुरा विकून गेली की म्हाकाय कांय पूण आस म्हूण म्हणटा आस राया म्हाका 1,00,000 रुपये दी म्हूण सांगता राय दिता ताका 1,00,000 रुपये तो एक कागद दिता तातूंत कसो बरोवन आसा म्हळ्यार कसलेंय काम करचे फुडें सम आलोचन करका म्हूण बरोवन आसा राया तें उत्तर भारी खूश दिसता तो पुरा हजवेरी ताण पिवची ग्लासारी खावची प्लेटारी जेवची वाट्यारी मागीर न्हिदोचे कडेन हंतलारी वणटेरी पुरा कडेन तें केतवायता एक दिवस त्या रायाक कांय नज जाता तेन्ना राजवैद्यो ताका वखद दिवच्या येता राजवैद्या लागीं मंत्रीन आनी राणीन ಒಟ್ಟು जावन ते वखदां भितर विश घालूं सांगला तांकां त्या रायाक दिश मारका म्हणून एक मन जाला राजवैद्य येवन वखद दित राया पिवच्याक तो त्या पिवच्याक तोंडाल्या व्हरता म्हणटा ताका ताजवेर ते ग्लासार बरयलेलें उत्तर दिसता कसलेंय करतना सम आलोचन करी म्हणून तो ते ग्लास काण सकयल दवरता तेन्ना राजवैद्य भंय जाता यो हाका कळ्ळी वे आनी विश घाला म्हणून म्हणतो येवन तागेले पांयार पूण सांगता मेगेल न्हय आलोचना मेगेल न्हय मंत्री इली म्हूण सांगता तेन्ना राया कळटा तो मंत्री आपेश करयता आनी मंत्री सांगता येदे वखद पिवन दाखय पळया म्हाका म्हूण सांगता आतां मंत्री पांयार पडटा मेगेल न्हय आलोचना राणी इली म्हूण सांगता तेन्ना रायो राणीक गडी पार करयता मंत्रीक कारागृहां घालता आनी हेंच चेल्ल्याक मंत्री करता तशी बुदवंत चेल्लो तागे बुदवंत कायिनाची रायाल मंत्री जाता चिरडवानो आनेक वरांत नव काणयो मेळया नमस्कार.